कार्यक्रमाची आमी सुरवात करता. खूब बरी सुरवात आमी करुया, कारण वर्सभर आसा हाजेर वेगवेगळे व्याख्यानां जातलीं, वेगवेगळे डिस्कशन्स जातले, तुमच्याय खातीर वेगवेगळे सेमिनार्स जातले, वेगवेगळे उहापोह जातल्यो, चर्चा जातल्यो. तितूंतल्यान वेगवेगळे विशय जे आसा हे स्पश्टीकरण जायत वयतले म्हाका दिसता. इतिहास लोकांक कळप हो गरजेचो आसा. आमी सेलेब्रेशन म्हणण्या फाटीमागचो उद्देश एकूच आसा. इट इज नॉट जस्ट 450 वर्सां. आमी तेज्याय फाटल्यान वचूंक जाय. म्हाका दिसता आमकां खूब फाटसुनूय सुरवात करीत जाल्यार इतिहास कळटलो. कारण गोंय मुक्ती संग्रामा उपरांत हांव परत सांगता, आपले एक 19 डिसेंबर 1961च्या उपरांत म्हाजो जन्म गोंयांतूच जाला, फॉरेन कंट्रीन जावंक ना आनी गोंया भायरूय जावंक ना. म्हाजो जन्म गोंयांत जाला, म्हाज्या वडिलांचोय जन्म गोंयांत जाला, म्हाज्या आज्याचोय जन्म गोंयांत जाला. एज फार एज हांवें 3 बर्थ सर्टिफिकेटी पळय, हांव मुळात गोंयांत जाला म्हणून सांगता. म्हणजे 3 जनरेशन न्ही 4 जनरेशन म्हाजी सगळी गोंयांतूच जाल्या. म्हाजें कुलदैवत भगवती, हांव जस्ट कळपा खातीर सांगता, कारण म्हाजो फॉरेनाक जन्म जावंक ना न्ही रे. म्हणून निदान कशें आसा, 19 डिसेंबराच्या उपरांत 1961 उपरांत 1973 म्हाजो जन्म जाला आनी गोंयांत जाला, फॉरेनाक न्हू. म्हणून म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की आमी आतां जें नवीन जनरेशन आहा पळय न्ही रे, तांकां बरोचसो विशय गोंयच्या इतिहासाच्या बद्दल कळचो आनी फुडले 1 वर्सभर म्हणजे तो नवीन पिडयेक कळपा खातीर, आमच्या सारकिल्या भुरग्यांकूय कळपा खातीर इतिहास कळप हो गरजेचो आसता. ओके न्ही, हांवें तुका सांगलें रे म्हाजो हांगा जाला. म्हाका कांयच म्हणणें ना. म्हाजो जन्म जो म्हापसा आजिलो हॉस्पिटलांत जाला इतकेंच हांवें सांगलां. म्हाजें कांयच म्हणणें ना.